आज आम्ही डिमांड घेऊन येयलोले आमचे डिवायसपीन वास्कोचे डिवायसपीन आणि PI 2 दिसां टायम मागलेलो. तशेंच गोंयचे CMान 2 दिसांनी टायम मागलेलो की आमी गटारां हाडटले म्हूण. म्हाका कांय सोजमो ना. आयज रेप एकलो कोत्ता आनी दुसऱ्याक घेवन येता. हें चलपाना. आमी ओगी रावपानाय लोक. आमचे गोंयचे क्रिस्तांवाचो तेणें काडीज मन दुखयलोलें आहा. कोणें गटरान दुखयलो आहा तेज्या भावान न्हू. सो आमी आयज डिमांड घेवन येयले तेका हाडाय गटाराक हाडाय तेज्या भावाक न्हू. आनी दुसरो डिमांड आमचो आसलो ऑर्गनायझर. हेच व्हडलो प्रोग्राम तेणें ऑर्गनायज केलोलो. ऑर्गनायझरांनी आयज पासून तेंक कितें हाडनाय ते देखून कोण ऑर्गनायझर ते एज अ मिनिस्टर ओ लेवलाचे न्हू. आयज आमी पुलिसांक जेन्ना आमी विचारलें आतां ऑर्गनायझरान तुमी कितें हाडनाय कोण दिलो तेका स्पीच हें विचारपा लागून. अरे स्पीच मोठी आसता. ही स्पीच कोण दिता हे व्हडल्या प्रोग्रामाक ऑर्गनायझर दिताय न्हू. जाल्यार ऑर्गनायझरान ते काडवपा जावो आसलो. तशेंच 3 आमदार आहले संकल आमोणकर ताजे साळकार आनी मोविन गुदीन. हेंकाय हाडाय हेंकाय विचाराय बाबा तेका कोण उलोवपा लायलो ही उतरां गोंय साहेबाची उतरां ते कोण उलोवपा लायलो. आयज सगळे वाटेचो गोंयचो लोक क्रिस्तांव मोयर कोंकणे सगळे पुलीस स्टेशनार येयलोले कितें विचारपाक तेका तुमी हाडला वो ना ते. जाल्यार पुलीस आयज पासून तेजो आमकां आन्सरू दिनाय. आमकां आन्सर जावो जो मेन कल्प्लीट आहा तेका हाडपाचो आनी आमचो डिमांड आहलो तेका हाडपाचो. आतां तूं जाणा आसतलो ते 18 हिंगा परशुराम लॉर्ड परशुरामाचें कितें सेरेमनी आसले. ओके आमी सपोर्ट करता. रिलीजन फंक्शन आसलो तुमी हे केले. बट रिलीजन फंक्शन आसून तुमी गोंयचे साहेबाक क्रिटिसायज करता आनी आमकां म्हणटा क्रिटिसायज करता आनी सांगता की बाबा अशें आसा आनी गौतम खटकर आमचे गोंयचे साहेबाक क्रिटिसायज करता. सो आमी ऑर्गनायझराक सांगता बाबा तुमी कशें ताका उलोवपाक दिले तुमी कशें ताका रायट दिले स्पीच करपाक लागून. सो आमी ऑर्गनायझराक ब्लेम करता आनी सेकेंड थींग गौतम खटकराक गव्हर्मेंटान बेगीन ते बेगीन हाडपाक जाय. आनी आमी आनी एक इशू आयकला की हो प्रोजेक्ट हो 33,65,000 टोटल एस्टिमेट कॉस्ट आसलो आनी हे ऑर्गनायझराक इतलो व्हडलो फंड खंयसून आयलो. सो तांकां खबर आसले बाबा हे गौतम खटकराचे एकोमोडेशन ऑर्गनायझरान हे केले अरेंज केले तिकीट ताका दिले आनी प्लस ताका 51,000 स्पीच करपाक लागून तांकां दिला ताका. सो आमचे कडेन सगळे प्रूफ आसा. सो 33,65,000 हे प्रोग्रामाक दिला. आनी सेकेंड थींग हांव SAG ब्लेम करता स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा. तेंच्यांनी हे इंटरनॅशनल फुटबॉल ग्राउंड आसा ताका कशें दिले तांकां आनी वेदर दे हॅव गिवन द परमिशन वेदर दे हॅव टेकन द परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर ऑफिस ते आमकां कांयच प्रोड्यूस करना. सो ते पर्यंत ते प्रोड्यूस करना. ते कितें मिटींग जालां सो टोटली इल्लिगल आसा. आमी कंडेम करता. आमी गोंयकार सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सीख इसाई सगळे आमी कंडेम करता आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता बेगीन ते बेगीन ताका अरेस्ट करपाचें आनी पब्लिकाचे फुडें ताका दाखोवपाक बाबा हो मनीस अरेस्ट जाला आनी तेचे बरें सेक्शन लावन ताका भितर उडोवपाचें. काल आमी एक प्लॅन केलोलो की यू वॉन्ट टू नो द स्टेटस ऑफ द जी केस गायला प्लस जाय लोकांनी केस गायलो आहाय. जशें आमकां खबर आहा की आख्खे गोवाचे लोक फ्रॉम आरांबोल टू काणकोण सगळे गोंयच्या लोकांनी तेंगे ओन ज्युडिशियरीचे पुलिसाचेर कंप्लेन गायलो आसा. सगळे कंप्लेन ती हिंगा येयलोली आहा पुणे वास्को पुलिसाचे कडेन. सो वी वॉन्ट टू नो वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप. कितें लायक नेक्स्ट स्टेप दे टेक 48 hours. आतां ही मॅटर जालोली 19 मार्चाचेर जालोले. आयज आमी 23 मार्च कितें जालें 8 दीस जाले अजून पूण कांय पॉझिटीव रिस्पॉन्स येवना. लास्ट तेजे कितें येयला आमकां तेगे काल आमकां रात्री कळ्ळें भावाच उरलें म्हणून. भावाचें नांव हुंयच ना पूण एनी वेच वेज आय वूड कॉंग्रॅच्युलेट द पुलीस फॉर डुईंग अ गूड जॉब ऑफ कॅचिंग द ब्रदर एटलीस्ट. चल दिले तेंगे क्रेडीट. पूण ते क्रेडीट दिवन मुखार कितें आहा आमकां मुखार म्हणजे कांय इन्फॉर्मेशन ना. आमचे मेन अक्यूज कोण कटर
तो गटर बीन अक्यूज आम गेलो तो गटर खंय आहा आमकां खबर ना अजुनी तांकांय खबर ना अजुनी सो इट इज अ फेलियर ऑफ द क्रायम ब्रांच ऑर पुलीस स्टेशन नाव दॅट इज द क्वेश्चन मार्क वॉट वी हॅव बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द रायट इन्फॉर्मेशन मेळना आमकां सो ही हूंय पूण फेलियर दाखयता होम मिनिस्ट्री फेलियर दाखयता होम मिनिस्ट्री म्हणटा CM म्हणटा वी वील फायट द केस आमी दाखयतले वी वोंट लीव द कल्प्रेट म्हणून पूण हिंगा इल्लो टायम घेताय तुमी आमकां सरप्रायज जाताय आनी कोण मनीस आसा जाल्यार आनी कोणाची केस घाल जाल्यार विथीन 24 hours विथीन 48 hours जाताय हिंगा 48 miles क्रॉस जावन अजून पूण कांय रिस्पॉन्स दिवना आमकां सो पीपल आर हॅविंग बिग क्वेश्चन इन दियर हेड वॉट इज हॅपनिंग इन दीस होल केस बिकॉज इट इज नॉट अ स्मॉल केस इट इज अ व्हेरी बिग केस ऑलरेडी कित्याक ते मनशान जे उतोर दिला इट इज मोर देन वल्गर इट इज अ व्हेरी बॅड केस इट्स लायक किलिंग समबडी म्हणपाक शकता आमी देखून सेक्शन गेला 196 मर्डरस केस म्हणून सो वी डिमांड वॉट अ सिंपल थिंग वी डिमांड फर्स्ट थिंग इज दॅट रूट कॉज कोण द ऑर्गनायझींग टीम आर द कल्प्रिट्स which everybody know. Secondly, the organizing team is supported by whom? By the BJP government. So, हिंगा BJP government हात हा म्हणून शुअर आहे आम्ही ते 3 आमदार ते फंक्शन हलवले 3 आमदार हलवले आणि तेंगाचे एक आमदार तो लोकल आमदार हातो ताजी सालकर त्याने एक व्हडलो बॅनर मारलेलो विच क्लियरली स्टेट्स दॅट वी आर सपोर्टिंग इट आम्ही ना म्हणनाय वी आर रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन वी आर गोंयकार वी आर पीस लविंग पीपल वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन हिंदू कॅथलीक मुस्लीम कित्याक आमी हांव सगळ्या फ्रेंडांगे वयता दिवाळी आसूं या गणेश आसूं हांव सगळे फॅमिलीगे वयता आनी आमी तशें करून तेच हिंदू आनी मुस्लीम आमच्या घराक वयताय सो हियर इट इज क्रिएटेड बाय दीस ऑर्गनायझींग टीम जे टीम जी आहा ती वास्कोचे भुरगीं ते टीम आहा तेंगली इट इज दे ऑर्गनायज इट वी आर डिमांड इज वॉट टू कॅच दीस कल्प्रेट्स कित्याक म्हणून कॅच दीस कल्प्रेट्स तांकां तो गौतम खट्टर राखू कोणें कॉन्टेक्ट केला दी ऑर्गनायझींग टीम So they know the information. They know that they have gave him 51,000 push करून दिलो आहे organizing team. From where the organizing team got the money? Or sponsor उसो मेळ्ळा. So all this investigation तेणी करपाक लागलो. And they should have given the feedback to us by now. Why they hiding certain things? These things can be spoken to us about. आमकां गोंयकारांक सांगपाक कितें प्रॉब्लम आहा? आमकां ऑलरेडी खबर आहा उलयता मिनिस्टर ओपनली. It is not rocket science. It is common sense. So our demand is the organizing team should be held responsible. तांकां धरपाकूच जाय पयलीं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तांकां आपोवन इन्वेस्टिगेशन करून घरा बसोवपाक जायना बिकॉज इट इज नॉट ओनली हर्ट कॅथलीक कम्युनिटी सेंटिमेंट्स इट इज ऑल्सो हर्ट अ मुस्लीम कम्युनिटी बिकॉज थिंगा ती बायल कोण काजल हिंदुस्तानी म्हणून ती बायल आहा ती सेकंड स्पोक्स पर्सन और स्पीकर तेंगेली तेणें डायरेक्टली म्हणल्यार मुस्लीम जिहादी म्हणून डायरेक्टली स्टेटमेंट केलो ते मुस्लीम भुरगे हिंदू भुरगे चेडवां वता आनी तेगे पाट घालताय म्हणून हे उतर हाय आनी हे बॅकअप करपाक आमचे मोबीन गुडिनो म्हणटा येस तेंगे स्टेटमेंट सारकी आहा सो आय डिमांड दीस ऑल्सो फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पंचायत वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट दे करेक्टेड पीपल म्हणून एक्सप्लेन द करेक्शन यू नीड टू एक्सप्लेन द करेक्शन टू अस सो ऑल दीस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसहार्मनी अँड अनरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ वास्को टुडे अँड गो पळय आमी इतल्या वर्सां एकसारान रावता जे हिंदू आसा कॅथलीक आसा सीख सगळे रिलीजनाचे लोक गोंयान सारके एकवटान रावता आनी खंय तरी हो एकवटाक म्हणल्यार डॅमेज करपाचे हे षडयंत्र आसात आतां गेल्ली थोड्या वर्सान कंटिन्युअसली असले प्रोवोकेटीव प्रोग्राम्स चालू आसत आनी तांकां परमिशनूय दिता सरकार यंत्रणा जे आहा पुलीस यंत्रणा बीन गिवींग परमिशन्स आनी कोण येता हेंचे स्पीकर कोण एक टायगर म्हणून कोणी हाडलेलो पयलीं हेजे पयलीं मागीर हे आतां हाडले ते ऑल आर नोन हेट स्पीकर्स हेट मॉंगर्स ते येवन धर्मगुरू न्ही ते धर्मगुरू आसा जाल्यार तांकां खबर आहा धर्मगुरू खबर आहा आपल्याक सिमा कितें आहा कशें उलोवपाक तांकां खबर आहा सो धर्मगुरू जर तूं हाडटा जाल्यार धर्मगुरू केन्ना असले प्रोवोकेटीव स्टेटमेंट दिवपाना बट तुम्ही हाडटा कोणा यू गेट पीपल हू आर डेलिबरेटली हू आर नोन हेट्रेड मॉंगर्स म्हणटा बिकॉज खंय ना खंय आमचो जो पीस आहा तो डिस्टर्ब करपाची गरज ते ट्राय करता आतां इलेक्शन लागीं येवपाचें लागीं येता म्हणल्यार राजकारण तापता म्हणल्यार हांकां एकामेकाक वोटर ओडपाची एक प्रयत्न चालू जाता सगळे पार्टी ट्राय करता बट आमी कितें म्हणटा
डोंट क्रिएट परमनंट एनिमीज बिटवीन कम्युनिटीज. आतां तुमी कम्युनिटीच्या मदीं फूट घालपाक सोदता, जे स्टेटमेंट्स येयला पळय सगळे निशेध करता, सगळे एवरी वन, नो गोवन, नो पर्सन विथ अ गोवन हार्ट वील एवर एग्री टू वॉट ही हॅज सेड. इतलो भयानक स्टेटमेंट दिल्लो हांवें. सो हांव इतलें म्हणटा की हेजे फुडें पयलीं तरी हे खट्टराक अरेस्ट करपाक जाय. कित्याक इट शूड बी अ लेसन टू अदर्स की तुमी जर अशें इफ यू ब्रेक युअर प्रोटोकॉल आनी तूं दुसऱ्या रिलिजनाक टार्गेट करतलो जाल्यार हेजेर शिक्षा जातली म्हणून. इट शूड बी डिसायसीव आनी रोखडो जावपाक जाय. 1-2 दिसान तुमी तो फायनलायज करपाक जाय. बेश्टे लोकांक पेटोवं नाका, तांकां पेटपाक दिनाका तूं. हो सिट्युएशन आनी एग्रेसीव जावपाक दिनाका. सो हांव लोकांक मागता की काम दवरा, बट एट द सेम टायम पुलिसाक म्हणटा की तुमी ह्या प्रेशरार ये नाका, डू युअर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली. एक बरो वॉटर टायट केस करा की हेका बेल मेळपाक जायना. तुमी अशें बरे भाशेन तें इन्वेस्टिगेशन करा की हेका बेल मेळपाकूच जायना. थोडे दीस शिक्षा जावपाक जाय तेका. कंटिन्युअसली एक कोर्टान वयतलो, तो एंटिसिपेटरी बेल घेतलो आनी चल्लो. नॉर्मली तसो आसता प्रोसेस. हे जे लूपहोल्स दवरता. बट आय एम शुअर की आमचे वास्को पुलीस दे हॅव ट्रायड देअर बेस्ट एंड दे वील ट्राय देअर बेस्ट टू एन्श्युअर. आनी आतां क्रायम ब्रांचाक ट्रान्सफर जाला, तेजेर आमकां कांय सांगपाक जायना कित्याक क्रायम ब्रांच इज नॉट इन आवर कंट्रोल. वास्को पुलीस जाल्यार आमी विचारूंक जातालें आमकां, कित्याक ते ऑफिसर्स कॉपरेटीव आसा आमचे बरोबर. बट क्रायम ब्रांच इज नॉट विदीन, इट डायरेक्टली कम्स अंडर होम मिनिस्ट्री. सो हे आमी पळोवपाक जाय की which of these situations and how to handle this. हो सेन्सिटीव सिट्युएशन जाल्लो आनी खंय तर खंय आमकां चिंतपाक जाय की आमचें फ्युचर कशें जावपाक जाय. आमकां असलो कॉम्प्लिकेटेड फ्युचर जाय, लोक एकामेकाक दुश्मनीन पळोवपाक जाय ना. आमकां एक बरो फ्युचर जाय, आमचे भुरगे एकचारान रावपाक जाय, हें सिट्युएशन जाय. सो आमी जेन्ना वाडटाले तेन्ना आमी कॅथलीक, आमी क्रिसमसाक कॅथलिका घरा, हिंदू दिवालीक हिंदूच्या घरा, ईदाक मुस्लिमाच्या घरा अशें वयताले. आतां तुमी स्टेजीर मुस्लिमाक टार्गेट करता, मायनॉरिटी कम्युनिटी टार्गेट करता. कित्याक म्हणून? गरज ना न्ही. तुमकां कित्याक गरज आसा हें सगळें करपाची गरज? बरें सोशल वर्क करा न्ही. तुमकां जाय जाल्यार कोणा हेल्प करपाक जाय, तुमची कम्युनिटी वयर काडपाक जाय जाल्यार सोशल वर्क करा, दान धन्य हें सगळें करा, दानाचें काम करा. हे बेश्टे ते लोकांक उकसोवपाचें काम करनाका. डोंट क्रिएट पॅनीक इन द सिट्युएशन. इतलो पीस लवींग आमचो गोंय आसा, ते बरे भाशेन पीस लवींग आसूं दी. आनी तुमी प्लीज हितून राजकारण करनाका. प्लीज एन्श्युअर दॅट लॉ टेक्स स्विफ्ट जस्टीस अँड जस्टीस इज गिवन टू द पीपल. लोक जस्टिसा खातीर रावला. एक वर्कींग डेचेर लोक पुलीस स्टेशनार येयला. सो आय रिक्वेस्ट की ऑथॉरिटीजान बरे भाशेन हेजेर चवकशी करपाक जाय आनी इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय. आनी लोकांक सांगता की डोंट अलाव दी सिट्युएशन टू गो आउट ऑफ कंट्रोल. गव्हर्मेंटाक एडवायस आहा की बरे भाशेन हें सिट्युएशन हँडल करा, नाजाल्यार तुमकां त्रास जाता. थँक्यू.